नमस्कार येवकार, तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क. आमच्या वांगडा आसा आयचे मुखेल सोयरे घुमट मोगी यांनी आयोजित केल्ल्या घुमट महासंग्राम या प्रोग्रामाचे या कॉम्पिटिशनाचे आयचे मुखेल सोयरे गोविंद बाब सर आमच्या वांगडा आसा. सर नमस्कार तुमकां आनी येवकार. म्हाका सांगात, आयज हेंच्यांनी घुमट मोगी फूल अख्ख्या पंगडान एक जावन 2-3 म्हयन्याचे कश्ट करून आयज येदी व्हडली सर्त सगळ्यां खातीर ओपन दवरल्यात. तुम्ही त्याचेर बारीकसो रिव्ह्यू आमकां दियात. सुंदर असो हो इनिशिएटीव जावन आसात घुमट मोगी, जे आमचे मातयेंतलें जें वाद्य जें आसा, ज्या वाद्याक गोंय सरकारान हेरिटेज इन्स्ट्रुमेंट सुद्धा म्हणून डिक्लेअर केल्लें आसा, आनी ज्या तरेन आजचो हो कार्यक्रम तेंच्यांनी आयोजीत केल्लो आसा तो खूबच तोखणाय करपा सारको आसा. नवी टॅक्नोलॉजी, ताजी सुंदरताय जर पळयली जाल्यार जो ब्रेन वर्क जो आसा पळय तो खूब हांगसर आज काम करता आसतना आमी पळयतात. हांव सदांच म्हणटा, म्हणजे म्हाज्या भाशणांत सुद्दां हांवें उल्लेख केल्लो आसा, स्मार्ट वर्क आनी हार्ड वर्क हे आज सायडीन व्हरून आज ब्रेन वर्क कसो जावपाक शकता, ते इनोवेटीव आयडियाज आनी आमची जी स्पर्धा जी आसा किंवा खंयचो एक कार्यक्रम जो आसा तो कसो सुटसुटीत जातलो, जाल्यार म्हाका दिसता हें सगळें जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. ट्रॉफी डिझायनी परसत ते गेस्टांचे वेलकम करप, त्याच प्रमाणे जी डिसिप्लीन ही खूब म्हत्वाची आसा. ही शिस्त जर ना जाल्यार म्हाका दिसता खंयचो कार्यक्रम जो आसा तो उंचेले तेंगशेर पावपाक शकना. आनी म्हणूनच जो एफर्ट्स ह्या घुमट मोगी ह्या संघटनेन घेतिल्लो आसा, तांचे जे सगळे लायक मायंडेड जे युथ्स जे आसात आनी जे कल्चर जे आसा ते प्रमोट करपा खातीर ज्या स्कुलांनी हायर सेकंडरी कॉलेजिएट भुरग्यां भितर पाविल्ले आसात ते खूबच तोखणायस्पद आसा. जेणे करून आमची कला जी संवर्धन करपा खातीर जो फुडाकार आज ह्या सगळ्या म्हज्या घुमट मोगी ह्या सदस्यांनी घेतिल्लो आसा त्या पंचायत हांव त्रिवार अभिनंदन करता. सर खरेंच आयज गरज आसा की गोंयचे कल्चर सगळे सैमाभर पसरचे आनी त्याच्या खातीर ह्या सगळ्या पंगडान सदांच एक पावल उखल्लेलें आसा. जाल्यार म्हाका तुमी तांकां शुभेच्छा दिवच्यो अशें म्हाका दिसता. बरोबर आसा. घुमट मोगी ह्या संस्थेक सदांच तेंचें नातें जें आसा पळय तें निसर्गा कडेन आसा. गोंय हें राज्य जें आसा तो सुंदर निसर्गान नटिल्लो राज्य आसा. झरे, मागीर तुगेले न्हंयो, पोंयो, मागीर तुगेले माडयो आनी तातूंत भितर हो निसर्ग जो आसा पळय त्या निसर्गाक कितें जर लागता जाल्यार तें देणें लागता. आनी म्हणून तातूंत भितर एक संगीत आनी तो गाज किंवा घुमटाचो जो नाद जो आसा पळय तो नाद ब्रह्म त्या माध्यमांतल्यान जर आमी जर स्वता आपल्याक जर प्रभावीत जर करून जर घेतले जाल्यार म्हाका दिसता आमचो अंतर्मन जें आसा तें अंतर्मन जें आसा तें तुमचे कडेन स्वता उलोवपाक शकता. म्हणजे सबकॉन्शियस मायंड, नवचैतन्य मन जें आसा तें तुमचे कडेन स्वता उलोवपाक शकता. आनी म्हणूनच ते थंड आनी अशा तरेच्या विविध ढंगान हांव सदांच म्हणटा की भारत देश हो विविधतेन नटिल्लो देश जावन आसा. तातूंत भितर वेगवेगळी तरेची वाद्यां आसात, वेगवेगळे भेस आसा, भाशा आसा आनी एकांचो सगळ्यांचो संगम जर मुखार जर घेवन गेले जाल्यार त्या कलेच्या क्षेत्रांत भितर गोंय सारकेलें जें राज्य आसा तें खूब अग्रेसर आसा. आनी अग्रेसर कित्याक लागून जालें? ह्या अशा तरेचे यूथ जे भुरगे आज एकठांय येतात तें खरें म्हणल्यार आमची एक अचिव्हमेंट जावन आसा. आनी तांची जी कलाकृती जी आसा ती कलाकृती प्रदर्शीत केल्या नंतर आमकां जो तातूंतल्यान फीडबॅक मेळटा किंवा एक प्लॅटफॉर्म जो कॉन्फिडन्स जो मेळटा तो तेंच्या वैयक्तीक जिवना भितर आपलो तांकां मार्ग दाखोवपाक शकता. म्हणून अशे तरेच्यो स्पर्धा आयोजन करप आनी ते नीटनेटकेपण तातूंत भितर दिसप तांचें कौशल्य आज दिसून येता. म्हणून हांव परत एकदां तांच्या मना पासून खूब खूब अभिनंदन